पित्ताशय म्हणजे कितें म्हणजे लेट्स टॉक अबाउट एनाटॉमी ताचे फंक्शन्स ताचे ह्या पित्ताशयाचें काम कितें ते कशें फंक्शन करता आनी वॉट इज इट्स रोल आनी हातून नक्की खडें जाता म्हणजे कितें जाता मातशें विस्कटान सांगात आमकां. तुम्ही बरो प्रश्न विचारलो. पित्ताशय हो आमचो शरिरातलो एक अवयव. वो अवयव जो आसा तो आमच्या लिव्हराक तेकून बरगडेच्या उजव्या सायडीन सकल आसता. ताका आमी म्हणटात पियर शेप अवयव. पियर फ्रूट असता त्या प्रमाणे त्या शेपीचो अवयव असता. आता हाजें काम कितें? जेन्ना आमी खूब तरेची अन्न घेतात, आमी प्रथिनां घेतात, आमी कार्बोहायड्रेट्स घेतात, आमी फॅट्स घेतात, हे सगळे आमकां पोटान वचून डायजेशन जावपाक जाय. जेन्ना आमी फॅट्स घेतात तेन्ना फॅट्स पोटान वचून ताचें डायजेशन जावचें म्हणून आमकां एक लिव्हर स्पेशल टायपाचो द्रव सिक्रीट करता. त्या द्रवाक आमी म्हणटात बायल, जावं कोंकणीन ताका आमी म्हणटात पित्त. सो हो द्रव जो आसा तो लिव्हर तयार करता आनी लिव्हर तयार करून ह्या द्रवाक स्टोर करून दवरपाचें काम पित्ताशय करता. हातून आमी असो पॉयंट नोट करपाक जाय, खूब फावटी आमी पेशंट आमकां म्हणटा दोतोर पित्ताशय काडले जाल्यार प्रॉब्लेम कितें जातलो. हांव तांकां म्हणटा कितें की पित्ताशय पित्त तयार करना. पित्त तयार करता लिव्हर, पूण पित्ताशय पित्त स्टोर करता. आनी जेन्ना जेन्ना बॉडीक जाय, हाचे जर आमी एक एग्जांपल घेतलें, आमची घराची वयर उदकाची टाकी आसता. सी ती टाकी उदक तयार करना, एक तर उदक न्हंयतल्यान बायतूंतल्यान नाल्यार पावसाचें येता. टाकी आमकां स्टोर करून दवरता आनी जाय तेन्ना आमकां तें उदक डिलिव्हर करता. सो पित्ताशयाचें काम तशें. पित्ताशय हो बायल स्टोर करून दवरता आनी आमकां जेन्ना बॉडीक जाय 24 वरां काय आमी जेवण जेवनात, 24 वरां काय आमी फॅट घेनात, जेन्ना जेन्ना फॅट आमच्या शरिरान भितर एंट्री करतात तेन्ना हे फॅट डायजेस्ट जावचे, ह्या फॅटाचें आमच्या बॉडीन एब्झॉर्प्शन जावचें म्हणून गॉल ब्लॅडर कॉन्ट्रॅक्ट जाता. तो एक कॉन्ट्रॅक्टायल ऑर्गन म्हळ्यार तो असो कॉम्प्रेस जाता आनी स्वताक एम्प्टी करता, रिकामो करता. आनी हें जें पित्त आसा तें सिस्टीक डक्ट म्हण एक आसता, जी गॉल ब्लॅडरांतल्यान आमच्या मेन बायल डक्टाक जॉयन जाता. आनी बायल डक्ट जी आसा ती आमच्या सेकंड पोर्शन ऑफ डिओडिनम म्हळ्यार फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टायन, ताका तो जॉयन जाता आनी तातूंत तें बायल देंवता. आनी हें बायल देंवन जेन्ना आमच्या फॅटी फुडा कडेन ताचें इंटरेक्शन जावन मिक्सिंग जाता तेन्ना फॅट एब्झॉर्प्शन बरें जाता. सो हें आमचें गॉल ब्लॅडराचें पित्ताशयाचें मेन काम.